चवथ असू, दिवाळी असू, कसली व्रता असू ना जाल्यार नित्याची पूजा फुलांच्या हाराशिवाय जायना। वास्को एक पुराय अशी गल्लीच असा। हांगासावन फाटली कितली वर्सां जाली गोयभर फुलांचे हार सप्लाय करता। पयली इमलिका पेड म्हणून फामाद आशिल्लो हो वाठार आता फुलवाली गल्ली जाला। सुरेंद्र मडकयकराचो खासा रिपोर्ट। सकाळ झाली तर ह्या गल्लीतलो प्रत्येक हात दाबण आणि सूत घेऊन तयार। फातोडेर फुलां आयली काय तांचे गुंतपाचे काम चालू। कोण दारान बसून गुंततात, कोण घरांनी चकाटा मारीत हात चलयतात, जाल्यार कोण पसऱ्यार बसून। एका तेंपार इमलिका पेड म्हणून फामाद आशिल्लो हो सबंद वाठार आता फुलवाली गल्ली म्हणून फामाद। जन्नत जी, आप यहाँ पे अभी फूल के हार बना रही है। आप ये फूल भी कहाँ से लेके आते हैं? हवेली से लाते हैं। और ये बाद में यहाँ पे हार बना के कहाँ कहाँ तक आपका जाता है? जाते हैं पेंटा तक जाते हैं पहनने। कितने यहाँ पे ये जो अभी इमली का पेड़ बोल के पहचाना पहला था बैना में, अभी इमली का पेड़ नहीं है, लेकिन फूल वाली गली से जानते हैं लोग। यहाँ पे कितने घर ऐसे हैं कि फूल के हार बनाते हैं? इमली का पेड़ था, लेकिन इमली का झाड़ गया ना, पेड़ गया ना, तो फूल वाली गली से जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। कितने घर अंदाजे में? 30-40 घर फूल वाला ही है। गेल्यो 3 पिढ्यो हेच काम करून पोट भरतात। हे लोक कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्रांतल्यान येवन हांगा स्थायीक जाल्यात। फुलांक धर्म आसना, तशेंच ह्या फुलां गुंततल्यांकूय। सगळ्यो जाती धर्म ह्या फुलकारांच्या फुलवाली गल्लीत भरसल्यात। वास्कोचे बाहेर जसे की सगळे कडेन ह्यांच्यानूच फुलाचे हार तयार जावन अख्खी गोंयांत सप्लाय जातात आणि वास्कोक जाता। आणि आता गणेश चवथी लागीं पावली की तेंचे आनी काम चड वाडलेलें आसा आणि फूल अख्खी गोंयाक सप्लाय जाता तेंचे हार। एक सांग म्हाका, हे आता कुटुंब हे सगळे जे हार करपी आसा पळय, ते खंयच्या खंयच्याल्यान येवन हांगसर येवन बसलेले आसा? हे एक्चुली हांगा तेंचे 3 जनरेशन जाले। हे एक्चुली यूपीच्यान, कर्नाटकाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, सगळे कडेच्यान ते 3-4 कुटुंब जाले हांगा आसा। आणि थंयच्यान हांगा येवन हांगा तेंचे आजोबा येयल्ले, मागीर भुरगे बी सगळे हांगा जाले, सगळे हांगा आसा ते। मग थंयच्यान येवन हांगा ते फूल आता हे एक फूलवाली जी फूल की गल्ली म्हणून ओळखून येतात आता। जाणटो नेणटो कोण म्हणना, ज्याचे हात चलतात ताणे हे गुंतप। एकदा हार तयार जाले काय ते मार्केटान वचपाक तयार। चवथीच्या दिसांनी तर ह्या फुलकारांचे दीस रात एक। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।